या वर्सा राज्यांत पावस खूप पडला आणि अजूनही पडपाचो आसा। राज्यांत जाय तितले उदक साठोवन दवरिल्लें आसा। आतां मेरेन राज्यांत 120 इंच पावसाचें उदक नोंद जाला। हाका लागून दिवचले, सांखळी सारकिल्ल्या वाठारांक भिरांत आसा। मात इतलें आसलें तरी पावसाचें उदक साठोवन दवरप म्हत्वाचें, अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर परवरीच्यान संजय मुनोली। आज हायेस्ट भरती हाय टायडार आसा। साधारण 12 नंतर आज जे उदक वयर सरता ते हायेस्ट आसता आणि आतां असो जर पावस पडलो आणि पावस जर नितरुना उदक भायर वचचें ना आणि तें स्टॅग्नंट जातलें आणि त्या खातीर भंय हो आसाच। सांखळी बिचोले ह्या एरियेक चड भंय आसा, लो लेवल एरियेक भंय आसा आणि अशा वेळार सरकाराचे सगळे जे पळय कलेक्टर आसा, पोलीस फोर्स आसा, फायर ब्रिगेड आसा ते एक्टीव रावपाक जाय आणि आमी तांकां तशें पळयलां। एज फार एज वॉटर इज कन्सर्न, आमी जे वर्साक जावन म्हणटा पळय तशें ऑलरेडी आमचे कडेन भरपूर उदक आमचे कडेन आसा। वी गॉट अ सरप्लस वॉटर एंड अजून श्रावण म्हयनो आजूच लागला काल आणि अजून अर्दो पावस जाला। पावस आज जवळ जवळ 90 तेकलो, 90 इंच। आमी सदांच उलयता एर्लियर ऑल्सो रेन हार्वेस्टिंगाचेर। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तुमी उदका ते पळयतना रेन हार्वेस्टिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एज फार एज गोवा इज कन्सर्न। गोंयचे जो प्राथमीक विचार केले नंतर आमकां अशें दिसून येता 120 इंच पावस हो सदांच आसता आनी रेन हार्वेस्टिंग करत जाल्यार आमचे जे झरे तळी आसा तातूंत भरपूर आमकां उदक मेळूं शकता आणि त्या खातीर त्याची गरज आसा।